अशें दिसून येयल्लें आहा की मांद्र्या आनी हिंगासर पेरणे जे पुलीस स्टेशन आहा तेजो PI जो आहा तो ओवर एन्थुजियास्टीक जाल्लो आहा. हांव कितें म्हणटा की जेन्ना सीझन चालू आसलो तेन्ना हो करप्ट PI जो तर ओवर एन्थुजियास्टीक आसलो जाल्यार ड्रग्स खूब धरपाक जावपाचे. मोठ्या प्रमाणात थिंगा ड्रग्साचो वेव्हार जाल्लो आहा. हे सगळे लोक जाणा, म्हाका सांगपाची गरज ना. ही जी भायली थिंगासर रेस्टॉरंटां चलयता, दिल्लीकार आसूं, बेंगलोरचे, पुणेचे, मुंबयचे, थिंगा कोकेन म्हणटा तो ड्रग्स इजिली अवेलेबल आसलो. हांव मंत्री म्हणून ह्या सरकाराचो डायरेक्ट एलिगेशन करता की हो PI संदेश छोडणकर म्हणटा तो मोस्ट करप्ट ऑफिसर. आनी पणजे एक क्रायमान जे एक मर्डर जी जाल्ली, पुलीस स्टेशनांतूच मर्डर जाल्ली, तेका बाबड्याक हँग केलो तो सिप्रियान म्हणून कोण, त्या केशीन हो 2.5 वर्सां सुमार ही वॉज सस्पेंडेड. असल्या पुलीस ऑफिसराक पुलीस स्टेशनाचो चार्ज दिवचो न्हू म्हणून हांव एक पत्र बरोवप चालू आहा. ते फाल्यां पासून कन्क्लूड करून हांव चीफ मिनिस्टराक आनी आमच्या IGP जो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आहा मिस्टर सिंग तेका हांव फाल्यां सबमीट करपाचो आहा. तेका तसलेच पुलीस स्टेशन जाय म्हणून ते मागून घेतात. खंय तरी तेंचे गॉडफादर सोदूंक भोंवता ते आनी ते कितें तरी सेटिंगां तेंचे ते लायता आनी चल्ले थिंगा पॉलिटिकल हितून वयतात ते. पूण बरो ऑफिसर आसचो हें म्हाका दिसता आनी असल्या ऑफिसरांक काडून उडोवपाची अत्यंत गरज. हांव पुलिसेचेर केन्ना वयतलें वायट उलयना, पूण म्हाका जेन्ना अशें कळोन येयलें की हो ऑफिसर असो आमचे गरीब लोकांक त्रास करता, अशे आमचे जितके लोकल लोक जे बिझनस करतात तांकां पासून त्रास करता, आनी जे भायले लोक आहा तेंचे पयशे घेवन हो ड्रग्स वेव्हार करून दिता. SP पासून थिंगा वचोन पार्टी बंद करची पडटा. म्हणजे ह्या मनशाचो खंय तरी हे वाडलेलो आहा. आनी ते मागीर ते कितें तरी खंय तरी गोवन रेव्होल्युशनरीचेर केस करता. म्हणजे दाखोवपाक की आमी तुमच्या वाटेन आहा म्हणून, कोणाच्या तरी वाटेन आहा, कोणाक तरी हॅप्पी केल्या म्हणून. म्हाका दिसता खंय तरी असल्या ऑफिसरांचेर 100% कारवाई जावपाची गरज आसा. थिंगा जी दादागिरी चल्ल्या पेडण्यान ती केन्ना पासून सोंपतली? आमच्या लोकलांक जे त्रास जाता ते केन्ना पासून बंद जातले? 500 फोन येयले म्हाका काल. तुजे तरी न्यूज पेपरान ते कितें बातमी हाडलेली की सर तूं उलयला तर सत्य आहा, तुज्या फाटल्यान आमी आसा. हो मनीस मोस्ट करप्ट ऑफिसर. मनोहर पर्रीकारान तेका रिइन्स्टेट करूंक ना 2 वर्सां, कित्याक पणजेचो जावन हो करप्ट म्हणून. आनी तेजी सगळे जे करप्शनाचे जे भानगडी केल्ल्यो आहा तेणें तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन मागता हांव थ्रू आमचे स्टेटाचे एंटी करप्शन ब्युरो जो आहा तितून आमचे लेटर वयतले, मुख्यमंत्र्याक लेटर वयतले आनी IGPक लेटर वयतले की असले ऑफिसर गोंयांत तरी गोंयचे जनतेक नाका. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तांकां खंय तरी ते कॅन्टीन सांबाळपाक दवरा पुलिशेचे, ते लायकीचे मनीस आहे. आनी सरकाराच्या नांवान हे पयशे खातात. आमचो मुख्यमंत्री इतलो बरो आहा, आमचो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस नॉन करप्ट आहा, हेंचे नाव बदनाम जाल्ले आहे. प्रत्येक ट्रकाक 500 रुपया दिवचे पडटा. आयज तो 500 रुपया घेवपाक आपूण रावता. कित्याक रावता? इट इज व्हेरी दिस थिंग बिकॉज रेस्टॉरंटां बंद आहा, क्लब्स बंद आहा. हे सगळे क्लब सकाळी 5 पासून ओपन आसता. ओपन एअर पार्टी चालू आहा. 2 दीस जाले तो खंयच्या तरी आम्या कितें ओडापणाक खंय भोंवता फॉरनरांक सोदपाक. पार्टी चालू आहा म्हणून लॉकडावनान पार्टी चालू आहा. SP घेवचो पडटा. असले करप्ट ऑफिसराचेर सस्पेन्शन न्हू कारवाई जावपाची गरज आहा. पूण गोंयचो मंत्री म्हणून म्हाका सांगचें पडटा की चीफ मिनिस्टरान असले टॉलरेट करपाचे न्हू. तुका गोंयचे जनतेन 30 आमदार दिल्ले आहा आनी उरलेले 3 आमदार जे आहा ते तुका सपोर्ट करता इंडिपेंडंट म्हणून. असले ऑफिसरांक डायरेक्ट काडून उडोवपाची गरज आहा.